सामिलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. बेजमीचे कुळींत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबेलाचो पूत. आबेल जेरोराचो. जेरोर बेकोराताचो. बेकोरात आफयाचो आनी आफया जेमिनीचो पूत. कीश नीज बेजमिलो आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगळ्या इस्रायलितां मदें ताची वोन सोबीत आनी कोणूच नासलो. आनी हेर सगळीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किशाची सावलूच्या बापायची तोंडी स्त्री गावता सांडलोली देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बाराबोर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्रीगादवांची सोद कर. एफ्रेमाच्या दोंगरार उठून ते शालिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत सालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरी तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तीं तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोतचे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवंट्याशी पावतोच सावलून सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, ऋषी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुर्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बाराबोर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक शिशी घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर उठून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुजे आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानांच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाच्या ओत्रेक तुवें बागुयलें. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वर्तना घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिळगेचे पिळगेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोवाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाळ ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका पुरगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Soy sorves
मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दोरयाचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सुरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोले लेवीक आल्फेवेजोचो पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस जेजू आनी ताचे सिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदार आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजेव पक्षांचे 2 शास्त्र्यांनी तांचे सिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती, तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, बरें आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांक की वैजाची गरज. नियाळाक आदार. एक ल्हान 12 वर्सांचो भुरगो दयाळ मोगाळ आसलो देखून सगळीं भुरगीं ताचेशी आपले प्रश्न घेवन आयल्यार तांकां मदत करतालो. पूण एक प्रश्न ताच्या मनांत आसलो, खरेंच हांव बरो काय? तेन्ना ताका आपल्या एकी घडणेची याद जाता. जेन्ना आदीं वादीव आसलो तो एक परिक्षेंत नापास जालोलो. तेन्ना ताचें एक शिक्षण बरे भाशेन समजावन परिक्षा नव्यान बरोवंक सोयक दिलो आनी तो वेसवंत जालो. तेन्नाच तो हें बरेपण शिंपडावंक लागलो. मातेव एक जुदेव खरो, पूण आपल्याच लोकांचे दंड वसूल करून रोमकारांक फायदो करतालो. हाका लागून सगलो जुदेव लोक ताका पयसायतालो आनी ताचेर तिडतालो. जेजू मातेवाक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. तांच्या घरांत जेवणाक वेता. हें सगलें ताचे सिसांक आनी लोकांकूय मानवना. तांची काळजां ओळखून जेजू म्हणटा, बरें आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांकय वैजाची गरज. एक आवय बापूय कशीं भुरग्यांक जेजूचो सांगात दिवंक आमी वावरूंक जाय. तांची ओळख जाणवाय, उतरां भुरग्यांच्या मनांत गोट रिगूंक वावरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, वायट्याची टिका करून न्हय, पूण बोगोर उत्तेजून दितोलीं उतरां वापुरया.